नमस्कार. आयच्या हेडोनात तुमकां सगळ्याक येवकार. आमी पणजेच्या एक उमेदवाराचो हेडोन तुमचे म्हऱ्या हाडटात आणि आज आमचे बरोबर आसात भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार सिद्धार्थ कोकळकर. वेलकम टू द शो. नमस्कार समेस्त पणजेकारांक समेस्त गोंयकारांक नमस्कार. सगळ्यात पहिली गजाल, हाऊ टफ इज दिस इलेक्शन? कारण दिस इज यू आर ऑल्सो फर्स्ट इलेक्शन विदाउट मनोहर पर्रीकर. त्याच बरोबर कॅन्डिडेट्सय फॉर्मिडेबल आसात. कितली टफ दिसता हें इलेक्शन? पणजे आमी म्हाका दिसता 94 जवळ जवळ म्हाका दिसता 18-19 इलेक्शन आहे आणि प्रत्येक इलेक्शन हे आमी एक चॅलेंजीस म्हणून पळयता. कितलें इजी आसूं कितलें टफ आसूं, आमचे सगळे कार्यकर्ते आमी सगळे जाण हे तितलेच सिरियसली घेवन प्रत्येक इलेक्शन लढटात. आनी आमी हेय इलेक्शन त्याच सिरियसनेसान, त्याच अर्नस्टान, त्याच एक ताकदीन लढटले. पयली इलेक्शन अशें जंय मनोहर पर्रीकार ना, कितलो उणाव फील जाता? डेफिनेटली गेल्या 23 एप्रिलाचे आमचे लोकसभेचे इलेक्शन हे आमी म्हाका दिसता पयलें इलेक्शन भारतीय जनता पक्षान लढयलें गोंयभर आनी ते मनोहर पर्रीकराच्या एक पोकळी जाणून. मनोहर भाई आमचो सदांच इलेक्शनाक लीड घेतालो. म्हणजे कॅम्पेन आसूं, स्ट्रॅटजीज आसूं, प्रवास आसूं, हें सगळें तो एक करतालो आनी आमकां सगळ्यांक एक गायडन्सूय बरें मेळटालें. आमी सगळे कार्यकर्ते हे मनोहर भाईच्या उशिंतल्यान तयार जाल्ले कार्यकर्ते आनी ताजी शिकवण ही आमकां गेल्या सतत 25 वर्सां मेळ्ळ्या. तो जे करतालो, तो कितें करतालो, कशें करतालो हे आमी एक जवळून पळयलां. आनी म्हणून म्हाका दिसता ताजे आशिर्वाद आनी ताजी शिकवण हे आमच्या फाटी आसाच आनी त्याच नेटाचेर, त्याच बळाचेर आमी हें इलेक्शन फुडें व्हरतात. कितलो फरक पडटलो असो दिसता तेन्ना हाजो? डेफिनेटली मनोहर भाई आशिल्ले जाल्यार आमकां एक फाटल्यान एक कोण तरी भिवू नकोस मी आहे अशें एक फिलींग आसतालें. ह्या फावटी आमी युद्धभुमीचेर जे भायर सरल्या ते आमचो एक प्रमुख आमचो ना, पूण ताज्या तयार जाल्ले सगळे आमी सोल्जर्स आसा. ताज्या अंडर तयार जाल्ले, ताजी शिकवण घेवन आमी तयार जाल्ले आनी ताजेच फायटींग स्पिरीट घेवन आमी फुडें चल्ल्या. प्रत्येक कार्यकर्तो हो मनोहर पर्रीकर म्हणून फुडें चल्ला. एक गजाल हा की कॅन्डिडेसी डिक्लेअर जावपाक मातसो कळाव जालो. फाटले खेपेक तुमची जी इलेक्शन जाली, यू आर प्रिपेर्ड वेल इन द बिगिनींग, की खबर आशिल्लें की यू आर द कॅन्डिडेट. काम त्या दृश्टीन चालू जातालें, जी कितें मायक्रो मॅनेजमेंट करपाचें आहा ती चालू जाताली. ताजो कितलो फरक पडटलो ह्या खेपे? ना, मागीर तुका सांगिल्ले प्रमाणे की प्रत्येक इलेक्शन हे आमी चॅलेंज म्हणून घेता आनी ह्या फावटी एका फाटोफाट एक इलेक्शन आयलां. म्हणजे 23 एप्रिलाक आमचे लोकसभेचे म्हणजे आमचे श्रीपाद भाऊचे नॉर्थ गोवाच्यान इलेक्शन जालें. त्या इलेक्शनाक फेस करतना जशें हांवें म्हणिल्लें की प्रत्येक इलेक्शन इज अ चॅलेंज फॉर अस, आमी ऑलरेडी गियर्ड अप जाल्ले. आमचे फूल ऑर्गनायझेशन, एकान एक कार्यकर्तो हो बुथार चार्ज जावन काम करतालो. 23 एप्रिलाक आमी ताजी परिणिती पयली. तेंच काम आमी आतां फुडें व्हेलां. सो तुमी म्हणटात की लेट जालो, हाजो कांयच ग्रावंडाचेर फरक पडचो ना? ना, डेफिनेटली ना. आमी आमची तयारी लोकसभेक लागून केल्लीच. जीव आतां फक्त जाता ती उजळणी जाता. Let us talk about your opponents one by one. आणि ऑब्वियसली वी आर स्टार्टिंग विथ बाबूश मनसरात. फाटली खेपेक जें इलेक्शन जालें 2017चें, ज्या हातूंत भितर तुमी तांचो पराभव केलो, ताचो व्हेरी क्लोज इलेक्शन. आनी एक फरक आसा त्या इलेक्शना मदीं आनी ह्या इलेक्शना मदीं, की बाबूश इज कॉन्टेस्टिंग ऑन अ काँग्रेस टिकेट. एक्झॅक्टली. म्हणजे होच मुद्दो हांव स्ट्रेस करपाक सोदतां. म्हणजे जो कॅन्डिडेट ना आपूण इंडिपेंडंट जाय जाल्यार सपोर्ट दिया, आपूण लढटलो, आपूण जिखतलो म्हणटालो, तो खंयच्या तरी एका पक्षाच्या आडोसाक वचून आज लढपाचे प्रयत्न करता. दॅट इज अ डिफरन्स. गेल्या फावटी तो इंडिपेंडंट बशिल्लो, जाय जाल्यार सपोर्ट दी ही भाशा आशिल्ली आनी नॅशनल पक्षान ताका सपोर्टूय दिलो आपलो कॅन्डिडेट उबो करनासतना. दॅट वॉज मिजरी ऑफ द नॅशनल पक्ष. म्हणून ताजें जें कॉन्फिडन्स लेवल आशिल्लें 2017 आयज खंय तरी तें कॉन्फिडन्स लेवल हाल्लां आनी ताका तो एक पक्षाचो आडोसो घेवचो पडलो. दीस इज अ डिफरन्स. एक गजाल सांगात, अशें आसपा आयकता की अनुभवांतल्यान खंय मनीस शाणो जाता. एक्झॅक्टली. आमी शाणे जाल्या 2017 तुमी कितें शाणे जाला ताचेर येवया. पयलीं बाबूश कितें शाणो जाल्लो तो पळोवया. 2017 भितर बाबूशाक घडये कळ्ळें आसतलें की उगीच अशी फुशारकी मारून कांय जायना, की प्रॉपर सिम्बॉल, प्रॉपर पार्टी घेवन जर मुखार सरलें जाल्यार ही मायट हॅव अ बेटर फायटींग चान्स. म्हाका दिसता इट इज द अदर वे रावंड. ओके. खंय तरी इनसेक्युरिटी जेन्ना निर्माण जाता
तेन्ना कोण तरी आपलो एक फाटल्यान एक हात आसा काय ना ते पळयता आनी दॅट इज एक्झॅक्टली इनसेक्युरिटी दॅट वी आर हार्नेसिंग. एक अनेक गजाल आहा तर फाटले खेपेक तुमचो डिफरन्स जो आशिल्लो मतांचो तो 1180 अशी जेन्ना क्लोज आसता आनीक जेन्ना आतां काँग्रेसीच्या चिन्हाचेर बाबूश मोन्सेराता सारको कॅन्डिडेट कॉन्टेस्ट करता कन्सिस्टंटली आमी पळयलां की पणजे भितर काँग्रेसीची एक 5000 मतांची बेज कन्सिस्टंट इवन लोकसभेक आसता इवन ती विधानसभेक आसता आनीक तातूंत भितर बाबूश मोन्सेराताची स्वताची बेज. हाऊ डू यू लुक एट दीस इलेक्टोरल इक्वेशन? The electoral equation has remained almost the same. In fact, it has worsened for him. गेल्या फावटी ताका काँग्रेसीन सपोर्ट केल्लो, काँग्रेसी सगळी मतां ताका पडली, तरी पूण तो हल्लो. ह्या फावटी सेम सिच्युएशन आसा. सिच्युएशनाक व्हडलोसो कांयच फरक पडूना. आमी कार्यकर्ते सगळे एकठांय जावन आयज आमी इलेक्शन लडटा. 2017 आमी खुबशे शिकले, कितें करप आनी कितें न करप हें शिकले. इनफॅक्ट आमकां शिकयले गेले. दोन्ही बाजू शिकल्या दिसता म्हाका. प्रचंड शिकून ह्या खेपे इलेक्शनात देवल्यात. तुमची एकमेकाची कॅम्पेन स्ट्रॅटजी, तुमची एकमेकांची स्टेटमेंट जर पळयली, एज अ जर्नलिस्ट म्हाका दिसता प्रचंड अनुभव घेवन ह्या खेपेक दोन्ही सायडी इलेक्शना भितर देवल्यात. हांव जर पळयत जर पणजेचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर जाल्यार गेल्या 10 वर्सान आमी 10 इलेक्शनां फेस करता. आमी 2009चे लोकसभा, 2012, 2011चे म्युनिसिपालिटी, 2012 जनरल इलेक्शन, 2014 लोकसभा, 2015 म्हजें बाय इलेक्शन, 2016 आमचे म्युनिसिपालिटी, 2017 जनरल इलेक्शन, 2017 बाय इलेक्शन, 2019 लोकसभा इलेक्शन आणि 2019 हें बाय इलेक्शन. सो 10 वर्सांचो 10 इलेक्शनाचो अनुभव घेवन आमी फुडें सरले कार्यकर्ते. हाज्या पयलीं आमी जवळ जवळ आनी एक 8 इलेक्शनां केलीं. सो टोटल म्हाका दिसता आमी 18-19 इलेक्शनाचो अनुभव घेवन हे इलेक्शनाक आमी फेस करता. यू आर सेइंग बाबूश इज नॉट अ बॉदरेशन. आमी केन्नाच खंयच्याच प्रतिस्पर्ध्याचेर कॉन्सन्ट्रेट करना. भारतीय जनता पक्षाची ही एक शैली आसा. आमी आमचें कार्य घेवन फुडें व्हरता. आमी गेल्या 25 वर्सां जे आमी नातें जोडलां मतदारा कडेन. आमचो प्रत्येक कार्यकर्तो प्रत्येक मतदाराक वळखता. ताज्या सुखदुख्खांक आमी सहभागी जाता मतदाराच्या. आनी म्हणून एक जे नातें जे भारतीय जनता पक्ष आनी पणजेकार हाजे मदीं जें आसा तें एक अतूट नातें आसा. एक प्रश्न जो म्हाका दिसता सगळ्या लोकांच्या मनां आसतलो आनी एक विच इज अ व्हेरी सिरियस क्वेश्चन, तो म्हळ्यार एक 2 म्हयने पयलीं बाबूश मोन्सेरात हो तुमच्या सरकारांतलो एक अलायन्साचो घटक आशिल्लो. इतलेंच न्ही तर इतली पर्यंत जालें की एक ग्रेटर पणजी PDA जाली आनी त्या ग्रेटर पणजी PDAचो ताका चेअरमॅनूय केलो. इन हायंडसायट टुडे वॉज इट अ रॉंग डिसिजन? आय वॉज नेवर फॉर द डिसिजन. पूण म्हजें एक स्ट्रॉंग बिलीफ आसा. वॉट एवर डिसिजन इफ आय फील इट इज रॉंग देन आय फायट फॉर अगेन्स्ट इट. बट एकदा डिसिजन जालें की आय एम स्ट्रॉंगली इन सपोर्ट ऑफ द डिसिजन. ही म्हजी बरोबर. एकदा निर्णय घेतलो की देन युनायटेडली त्या निर्णया बरोबर उबो रावप. पोस्टमॉर्टम करून काय फायदो ना. पोस्टमॉर्टम करप गरजेचं आसा. कारण सांगता कित्याक तें. हांव कारण सांगता कित्याक तें. पोस्टमॉर्टम जेन्ना केस आसता तेन्नाच करपाचें. ना कारण सांगता केस आसा अँड यू आर फायटींग एन इलेक्शन बिकॉज देर इज अ केस. सो द पॉयंट इज तुमच्या सरकारान बाबूश मोन्सेराताक ग्रेटर पणजी PDAचो चेअरमॅन केलो आनी PDA तयार केली कडिये ताच्याच खातीर कारण येदी व्हडली पणजेची PDA आशिल्ली बरी. तातूंतल्यान फक्त ताळीगांव काडलें, तातूंत भितर आनीक भाग ऍड केले आनी एक PDA तयार केली. डोंट यू थिंक इन हायंडसायट टुडे दॅट वॉज रॉंग? नाही म्हाका ते पोस्टमॉर्टम करपाचें ना. No, you are evading that answer. You have to tell. See, today you are going for election. You have to tell people whether it is right or whether it is wrong. We are going ahead with the elections on a positivity. म्हाका फाटलें कितें जालें घडलें कितें तें ना आतां मनोहर भाई तें आन्सर करपाक ना. आयज आमी ताजेर ते प्रश्नाचेर वचून कांय आमकां आन्सरां मेळपाक ना. आमकां आमचें लक्ष आसा पणजे आनी पणजेच्या मतदारांचो परत एकदा आशिर्वाद घेवपाचो आनी हें लक्ष आमी फुडें दवरून आमी फुडें सरल्या. देर इज अ रिजन वाय आय एम आस्किंग दिस क्वेश्चन. कारण सदांच जो आरोप जाता तो सेटिंगाचो पणजेच्या आनी ताळगांवच्या. आतां हांव तुजेर आरोप करपाक शकना सेटिंगाचो कारण वेन यू कॉन्टेस्टेड एन इलेक्शन ही कॉन्टेस्टेड एन इलेक्शन. बट वेन मनोहर पर्रीकर कॉन्टेस्टेड एन इलेक्शन ही नेवर कॉन्टेस्टेड एन इलेक्शन. आनी ताजे उपरांत ह्यो सगळ्यो गजाली ताका बरे भशेन दिवप जाल्यो. तो रावलो तुमच्या सरकारा भितर एंड देन वेन ही गॉट दी फर्स्ट ऑपॉर्च्युनिटी टू मूव आउट एंड फायट अगेन्स्ट यू ही इज डुईंग इट.
सो फॉर अ पणजेकार वी आर इन अ फॉर अ पणजेकार इट्स अ सिरियस क्वेश्चन. वी आर इन अ कोलेशन गव्हर्मेंट आनी आमचे मित्र पक्ष जे आसा तांकां डेफिनेटली गव्हर्मेंटाक एकोमोडेट करचेच पडटा. दॅट इज कंपल्शन्स ऑफ आय मीन कोलेशन गव्हर्मेंट. आनी त्याच हाजेर बेसिसाचेर आमी मित्र पक्षांक घेवन फुडें सरल्या. आयज डेमोक्रेसी लोकशायेन कोणूय इलेक्शन लडपाक शकता. इट इज अ फ्रीडम ऑफ चॉयस. सो आय थिंक दॅट इज लोकशायेचेच प्रिंसिपल घेवन आमी ह्या इलेक्शनाक प्रश्न जो आहा तो सेटिंगाचो जो परत परत आयला पणजेच्या इलेक्शना भितर जो परत परत विचारला टुडे यू माइट हॅव टू मे बी यू आर फेसिंग द कॉन्सिक्वेन्सेस ऑफ हांवें म्हज्या प्रतिस्पर्ध्या कडेन कडवी लढत दिल्या आनी तातूंत लोकांचे आशीर्वाद घेवन जैतिवंत जाला. भारतीय जनता पक्ष हांगा जैतिवंत जाला आनी म्हाका दिसता तीच कडवटपणां तीच फोर्स घेवन आनी लोकांचे कामां केल्लीं ती फुडें काडून आमी लोकां कडेन परत वता. पणजेकारा कडेन परत वता. पणजेकारा कडेन मागता की परत एकदा जे 25 वर्सांचे अतूट नातें आसा ते परत एकदा आमी दृढ करया. आमकां भारतीय जनता पक्षाक हांगा परत एकदा निवडून हाडया. एक गजाल जी आसा ती म्हळ्यार फाल्यां तुमी इलेक्ट जर जाले तुमी सरकारा भितर येतले. तुमी जर सरकारा भितर आयले जाल्यार विल यू डिमांड दॅट ग्रेटर पणजी पीडीए शूड बी स्क्रॅप्ड. एडमिनिस्ट्रेटिवली कितें डिसिजन जालात म्हाका खबर ना. एज अ आय एम आस्किंग एज अ पॉलिसी. See, as a policy, I cannot demand just like that. I have to study the issue. If it is good, it should be continued. If it is not advisable, the government should take a call on it. No, what is your opinion on this? Because you have been in Panji, you have been MLA of Panji, you have worked actively in Panji. What is your opinion? That Greater Panjeचे area म्हाका खबर ना. I have not gone into it. Real estate is not my forte. हांव जमनीच्या धंद्यांनी ना आनी म्हाका पडपाचेंय ना. I am very clear on it. But it's a policy decision. Policy decision needs to do be. you think there should be a relook at it? Every issue, when you take a policy decision on that issue, you need to study the issue. And म्हाका दिसता definitely हाजेर जेन्ना टायम येतलो तेन्ना I will go ahead with that study. I will come to a conclusion. एक आसा की ताळगांवच्या बाबतींत बिकॉज इट्स तुगे शेजारचो मतदारसंघ. डू यू थिंक तुमी बीजेपीन आतां थंय चड एग्रेसिवली लक्ष घालपाक जाय कारण सीसीपीची इलेक्शन जालें ही प्रॅक्टिकली ताजोच मेयर जायत आसात. मेयराची इलेक्शन इनफॅक्ट म्हाका एक सगळ्यांचे नजरेक हाडून दिवपाक जाय की म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन ऑफ सिटी ऑफ पणजी हय ताळगांव ऑफकोर्स 9 वॉर्ड ताळगांवचे आसा पूण 21 वॉर्ड पणजेचे आसा. बरोबर. पण आयज जर आमी पळयत जाल्यार मेयर ताळगांवचो डेप्युटी मेयर ताळगांवचो ताकाच लोक सेटिंग म्हणटाले न्ही. हाका सेटिंग म्हणना पूण हे सगळे जर तूं ताळगांव जर कॉन्सन्ट्रेट गोंय पणजे कितें करपाचें पणजेकारांनी कितें पळोवपाचें. पणजेची कॉर्पोरेशन पणजेची म्युनिसिपालिटी मेयर डेप्युटी मेयर हो पणजेकार आसपाक जाय. आमची रायबंदरा साकून टोकार पर्यंत येता पणजेची कॉन्स्टिट्युएन्सी ताजो जर आमी मेयर करना जाल्यार म्हाका दिसता आमी खंय तरी पणजेकारांक फटयता आनी हे फटयल्ले गेल्ले आसा ह्या इलेक्शनाक. एक गजाल जे आय एम आस्किंग दिस बिकॉज दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट की कन्सिस्टंटली दिसता की पक्षान चड आक्रमक भूमिका घेवपाची गरज आसा कारण ताळगांव पंचायतीचे इलेक्शन जालें डेफिनेटली पक्षाची फोकस कमी आशिल्लो पॅनल नाशिल्लें पक्षाचें ज्या जाग्यार तुमकां अशी न्ही की ताळगांव तुमकां मतां कमी पडटा ताळगांव तुमकां मतां खूब पडटात. डोंट यू थिंक द पार्टी शूड लुक एट दीज एरियाज नाव मोर एग्रेसिवली. If given a responsibility, definitely we have to go full out in all constituencies, including Talegaon. Talegaon is a winnable constituency, and we have to make it win. एक सांगपाचें तुमी अलायन्साचो मुद्दो काडलो की अलायन्स गव्हर्मेंट आसता तेन्ना चित्रविचित्र कॉम्प्रोमायजीस करचे पडटात. दिसता 2017च्या उपरांत ज्या तरेन अलायन्स जाली आनी ज्या तरेन हें जालें somehow somewhere it has hurt because I am asking you not only as a leader of Bharatiya Janata Party, I am asking as a very loyal कार्यकर्ता of Bharatiya Janata Party. कारण जेन्ना प्रसंग आयलो तेन्ना तुमी जी कडवी झुंज म्हणिल्ली 2017ची इतले आमी सगळ्यांनी पळयलां इट वॉज अ व्हेरी बिटर इलेक्शन एंड इन स्पायट ऑफ विनिंग दॅट इलेक्शन यू स्टेप डावन विदिन 6 months एंड पेव्ड वे फॉर युअर लीडर. सो डेफिनेटली एज अ लीडर ऑल्सो एंड एज अ कार्यकर्ता ऑल्सो do you think these kind of coalitions have somewhere hurt core interests of the party? I believe in one thing ki government is a must. लोकांचे रिप्रेझेंटेशन आशिल्ले गव्हर्मेंट हे प्रत्येक राज्यांक प्रत्येक इन्स्टिट्युशनाक आसपाकच जाय तातूंत कांय दुबाव ना आनी लोकशायेचें हें एक बेजीक तत्व आसा. लोकांचो आवाज हो असेंब्लीक पावपाक जाय.
गव्हर्मेंट जर करतलो जाल्यार यू नीड वन मोर दॅन द हाफ वे मार्क, दॅट इज अ मेजॉरिटी मार्क. गेल्या इलेक्शनाक 2017 इलेक्शनाक गोंयकारांनी एक अशी मॅन्डेट दिली की थंय कोणाकूच मेजॉरिटी मेळ्ळी ना. मागीर कोण 14चेर अडकलो, कोण 16चेर अडकलो, कोण 3चेर अडकलो. अशी परिस्थिती निर्माण जाली की खंय तरी जर गव्हर्मेंट करतले आनी 21चो आंकडो जर आमी अचीव करतले जाल्यार आमकां बरोबर येवचेच पडटले. अशें एक कंडिशन ह्या दिस 5 years इज दॅट कंडिशनल मॅन्डेट. I agree with the composition of it, no doubt about it. तो जो नंबर जाय जाल्यार हे कंपोजिशन करपाक जाय. म्हणून दॅट्स वॉट. सो वेन यू नीड दॅट 21 which is formed by adding different numbers, you will have to do some division of work, you will have to do some division of power to come to the government, to come to one conclusion, to come to one road. गव्हर्मेंट म्हणजे रस्तो, त्या रस्त्यार जर चलपाचें आसा, त्या डेव्हलपमेंट पाथाचेर जर चलपाचें ते आसा, करतना खंय तरी पार्टीच्यो कांय कोर गजाली हर्ट जातात काय कितें? डेफिनेटली पार्टीच्यो थोडेशे आमी मॅनिफेस्टो घेवन फुडें गेल्ले, आमकां लोकांनी पूर्ण बहुमत दिवं ना. वी हॅव एक्सेप्टेड द फॅक्ट, एवरीबडी हॅज टू एक्सेप्ट द फॅक्ट. आनी त्या परिस्थितीन जर गव्हर्मेंट करतलो जाल्यार इट हॅज टू बी अ कॉमन मिनिमम एजेंडा. ज्यो सगळे जे घटक पक्ष आसा, जे मित्र पक्ष आसा, तांकां कितें एक्सेप्टेबल आसा आनी प्रमुख पक्ष जो भारतीय जनता पक्ष आसा ताका कितें एक्सेप्टेबल आसा, हे कॉमन प्लॅटफॉर्माचेर येवन ह्यो गोश्टी फुडें व्हरच्यो पडटल्यो. ताका लागून म्हाका दिसता थोड्योश्यो गोश्टी फाटी पडटा, थोड्यो गोश्टी फुडें येता. दॅट इज अ पार्ट ऑफ कोलिशन. नेक्स्ट कॅन्डिडेट इज ऑब्वियसली सुभाष वेलिंगकर. म्हाका दिसलो तूं वाल्मिकी म्हणटलो आशिल्लो. ना, वाल्मिकीचे लास्ट येवया, कारण कित्याक लास्ट येवया तें हांव मागीर सांगता. बट सेकंड लेट्स स्टार्ट विथ सुभाष वेलिंगकर. No, because he scored more last time. Subhash Velinkar's party contested, he did not contest. That's the thing. That's why he is second and Valmiki is third. तुम्ही सुभाष वेलिंकरा बरोबर काम केला, एका पक्षांत रावन काम केला, एका प्लॅटफॉर्माचेर काम केला. आज तांकां प्रतिस्पर्धी म्हणून पळयतना कशें दिसता? वेलिंकर सरा बरोबर काम करतना इट वॉज अ संघाचो प्लॅटफॉर्म. हय, संघान आमकां एक शिकवण दिल्या की ध्वज, फ्लॅग हो आमचो गुरू आनी ताका एक बरी डीप फिलॉसॉफी आसा. हांव अजून पर्यंत मानत आयलां की खंयच्याय पक्षांक आसूं नाजाल्यार संघांक आसूं, अवर फ्लॅग इज द हायेस्ट. नेशन फर्स्ट हो जो भारतीय जनता पक्षाचो जो स्लोगन आसा इज द रायट स्लोगन. आमी सगळे जाण देशा खातीर काम करता आनी आमी सगळे जाणांनी जर देशा खातीर काम केलें आनी एकच ध्येय जर दवरलें जाल्यारूच देश फुडें वतलो. ज्या संघांनी शिकवण दिली आणि त्या संघाच्या गोंया भितर जे संघचालक आशिल्ले ते आज तुमचे मुखार प्रतिस्पर्धी म्हणून उबे आसात, ते पळोवन कशें दिसता? न्ही, म्हणूनच म्हाका एक रिक्वेस्ट करपाक जाय की जेन्ना आमी ध्वज म्हणून आमी गुरू मानता तेन्ना एक ध्येय घेवन आमी नेशन फर्स्ट म्हणून आमी जेन्ना आमी वाटचाल करता, म्हाका दिसता सगळ्यांनी चिंतपाक जाय की आमकां कितें अचीव करपाक जाय. डिफिटिस्ट स्ट्रॅटजी करून खंयचेच कोणें युद्ध जिखूना. युद्ध हें जिखपाक लागून आसता. तुम्ही कितें हांव म्हणटात? तिसऱ्या मनशाक हरयतलो म्हणून हांव युद्ध दुसऱ्या मनशा बरोबर झगडना. तुम्ही कितें म्हणटात? सुभाष वेलिंकर तुमकां हरोवपा खातीर म्हणून उबे रावल्यात? दॅट इज द टॉक. खंय जर आमी आयकत जाल्यार तेंच आयकूंक येता. सो डिफिटिस्ट मेंटॅलिटी घेवन खंयच फुडें वचपाक कोणूच शकना. तुम्ही कितें गोवा सुरक्षा मंचाचो एकच उद्देश की भारतीय जनता पक्षाची मतां फोडप अशें म्हणटा तुमी? हांव तेच तुमकां सांगपाक सोदता की हो जो आवाज आसा हो तळागाळांतल्यान येता. हो म्हजो आवाज न्ही, हो सकयल्यान वयर येता आवाज. की डिफिटिस्ट मेंटॅलिटी घेवन हे फुडें सरिल्ले हांकां कांयच अचीव करपाचें ना. इलेक्शन हें लोकांचें काम करपा खातीर आसता, लोकांची सेवा करपा खातीर आसता. इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह कित्याक आसता? भारतीय जनता पक्षाचे 14, 15, 16, 18 आमदार आयले. कित्याक आयले? त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांनी चिंतलें की ना, भारतीय जनता पक्षाचो आमदार हो आमच्या लोकांचें काम करपाक शकतलो, कॉन्स्टिट्युएन्सीचें काम करपाक शकतलो, गोंयाक उदरगतीच्या पातार व्हरपाक शकतलो. म्हणून हे आमदार निवडून दिल्या. हाका डिफीट कर, ताका डिफीट कर, ताका उडय, हाका सकल कर, ह्या कामाक लागून आमदार निवडून येना. इफ दॅट इज द केस, लेट मी आस्क यू व्हेरी फ्रँकली, इफ तो जर तांचो उद्देश जाल्यार ते तुमच्या कितली मतांचेर परिणाम करपाक शकतात? म्हाका दिसता लास्ट टायम तांकां 320 काय कितें मतां पडिल्लीं. सुभाष वेलिंकर रावल्यार तितलीच पडटली?
आय एम कॉन्फिडंट आमची जी मतां आसा ती 10,000 प्लस जातली. तेच क्लेम करतात की संघाचे कॅडर जे आसा ते तांचे बरोबर आसा. म्हाका दिसता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इज अ पॉलिटिकल बॉडी. स्वयंसेवक हे कॅडर नासता. स्वयंसेवक एक स्वताच्या भितरल्यान एक देशा बद्दलची जाणीव आशिल्लो, देशा बद्दलची कळकळ आशिल्लो मनीस आसता आनी तो त्या डायरेक्शनान काम करता एज अ नेशन फर्स्ट थियरी. म्हाका दिसता प्रत्येक संघ स्वयंसेवक हो त्याच दिशेन काम करतलो. तुमकां दिसना ते वेलिंगकार सरा बरोबर वतले, ते भारतीय जनता पक्षा बरोबर रावतले? पारंपारीक रित्या ते भारतीय जनता पक्षा बरोबर रावल्यात. संघ हो सदांच भारतीय जनता पक्षाचो एक गायडींग फोर्स आसा आनी तोच गायडींग फोर्स, दॅट गायडींग लायट इज विथ अस. एक गजाल सांगात, ते जेन्ना उलयतात आज, ते उलयतना तत्वांचे मुद्दे काडटात, प्रिंसिपलांचे मुद्दे काडटात आनी तुमी जशें म्हळें की एक सत्तेर रावपाची गरज आसता आनी सत्तेर रावपाची गरज आसता तेन्ना सर्टन एरिथमेटिक्स जुळोवन हाडचे पडटा. आज ते त्याच अरिथमेटिकाची टिका करतात आनी सांगतात की पळयात ह्या अरिथमेटिका लागून कितले तत्वांचे हनन जाला भारतीय जनता पक्षाच्या. दॅट इज हीज रेटोरीक. हाऊ आर यू गोइंग टू काउंटर दॅट? हांव एकच मुद्दो मांडपाक सोदतां की 2000 सालांक पयलीं भारतीय जनता पक्षाचें सरकार गोंयांत घडलें आनी तेन्ना तें कोएलिशन सरकार आशिल्लें. आमचे म्हाका दिसता 17 आमदार आशिल्ले आनी उरिल्ले 4 आमदार मित्र पक्षाचे घेवन हें सरकार घडिल्लें. 2002 जेन्ना परते इलेक्शन जालें तेन्नाय हेंच चित्र आशिल्लें. वेलिंगकर सर प्रॉब्ली वॉज इन द फोरफ्रंट ऑफ ऑल दीस. सो काल एक भुमिका, आयज एक भुमिका. म्हाका दिसता लोक सुज्ञ आसा. वाल्मिकी ना, वाल्मिकी इज वन कॅन्डिडेट जाचे दोन वेगवेगळे तरेन हांव विस्कटावणी करता. एक फाटली खेपेक तांणी 2,500 सुमार मतां काडलीं आनी रॉंग आशिल्लें, फिगर इज रॉंग. आनीक सबस्टेन्शियल चंक तांचे बरोबर रावलो फाटले खेपेक. एक गजाल म्हाका सांगात, सदांच म्हणटा तुमचे मार्जीन आशिल्ले ऑलमोस्ट 1,100 आनी जी एक एंटी BJP वोट्स आसात ती फाटले खेपेक अशी स्प्लीट जाली वीच हेल्प यू इन युअर विक्ट्री. ना, हांव तें मानपाक तयार ना. आमचेय खुबशे वोट्स तेवटेन गेले. इट्स अ रियलिटी. वी हॅव टू एक्सेप्ट इट. वेन वी हॅव टू प्रोग्रेस, वी हॅव टू वर्क ऑन इट. आमी खुबशे जाणां कडेन मेळ्ळेय बी 2017 नंतर अँड वी हॅव गॉट दोज वोट्स बॅक. आमचे कडेन आयज बरी आसा. आज वाल्मिकी नायक तुमची जर मतं काडिल्लीं, काँग्रेसीची जर मतं काडिल्लीं, तुमच्याच भशेन इवन आफ्टर द इलेक्शन तो कन्सिस्टंटली फिल्डाचेर आसा, कार्यरत आसा, वेगवेगळे इश्यूज घेता. हाऊ इम्पॅक्टफूल डू यू थिंक दॅट वील प्ले इन दीस इलेक्शन? ह्या लोकशायेक प्रत्येक मनशाक पॉलिटिकल काम करपाची मुभा आसा. कोणेच कोणाक आडावपाक शकना. एवरीबडी इज वर्किंग. भारतीय जनता पक्षान गेल्या 25 वर्सां काम केलां अँड वी हॅव प्रूव्ड टू द पीपल. म्हाका याद जाता म्हजे ल्हानपणांतले दीस जेन्ना खेळून येतगीर आमी नित्य नेमान दर सांजचे बालद्यो भरताले. पिरी पिरी करून इल्लेशें उदक पडटालें, अर्दवर पावणर उदक येतालें. टाकयेंतलें उदक केन्ना मेळत नाशिल्लें कित्याक टाकयेक चडत नाशिल्लें. मागीर सकयल वच बालदी भर, ना जाल्यार फर्स्ट फ्लोराचेर उदक येता एक बालदेन भरून पेसिना कडेन एक बालदी, एक थंय हांगा थंय अशे बालद्यो भरपाचो कार्यक्रम आसतालो. लायट आवयसराच सांगताले शिकपाक बसचे पयलीं मेणवात आनी फस्क घेवन बसा. 2-2 वरां लायट नासताली डेली, व्हर्च्युअली डेली. आमकां मार्केट म्हाका दिसता हुनीर बसून बऱ्या बिळांक रावता अशें आमचें मार्केट आशिल्लें. काळोख सगळो, सगळें मोडकळीक आयिल्लें, खंय पांय पडटलो खबर ना. तो हुनीर बसून म्हाका दिसता रावना आशिल्लें दिसता. अशें आमचें मार्केट आशिल्लें. आमचें म्हाका याद जाता स्कुलाक वतना पावस पडलो, बारीक बसून पावस पडलो की डॉन बॉस्को कडेन भरताले, आमचे पिपल्सा कडेन भरताले, मळ्यांक सगळे भरताले, 18 जून रस्तो भरतालो. ह्या परिस्थितींतल्यान जेन्ना मनोहरभाई 1994 इलेक्ट जावन आयलो ताणें ह्या सगळ्या समस्यांचेर लक्ष घालपाक चालू केलें. एक एक समस्या घेतल्यो. पयली म्हणजे उदकाची समस्या घेतली. मनोहरभाईन तातूंतल्यान वाट काडीत लायटीचें बरें सिच्युएशन हाडलां. उदकाचें बरें एडेक्वेट वॉटर सगळ्याक पावता. पर्रीकराचें आनी एक खाशेलेपण आशिल्लें की पणजेंतले कितलेशेच अल्पसंख्यांक मतदार तांचे फाटल्यान उबे रावताले. आज तें नासतना दिस इज अ रॉंग नोशन. तुमी कितले ह्या अल्पसंख्यांक मतदारांक आपले वटेच्यान दवरपाक शकतले? आमचे मतदार मागीर ते खंयच्याय धर्माचे, खंयच्याय जातीचे आसूं,
सगळे आमी एकसंघ आसा. आमचे कार्यकर्ते बेटेच बुथाचेर काम करना, पार्टान काम करना. आमच्या कार्यकर्त्यांनी नातें जोडलां. वी आर नॉट डिलिव्हरी कुरियर बॉय, कार्डां घेतली चल गे रे, प्रमोदाक एक कार्ड दिलें, किशोराक एक कार्ड दिलें, तशें नासता तें. आमचे कार्यकर्ते जेन्ना जेन्ना मतदारांक मेळपाक वता आनी मागीर हांव जोकिंगली म्हणटालो की नोबडी कॅन से दॅट तुमी 5 वर्सांनी एकदां येता. आमची 10 इलेक्शनां आनी 10 वर्सां वर्सान वर्स आमी मतदारा कडेन वता. बाय डिफॉल्टच गेला सारके. सो कोणाकूच तो हक्क उरना की आमी 5 वर्सांनी येता म्हणपाक. सो म्हणून म्हाका दिसता आमी जे कार्य पणजेन केलां आनी मनोहरबाईन जरी हे व्हडले व्हडले प्रकल्प हाडले, बरें केलें, कार्यकर्त्यांनी ते प्रत्येकाच्या दारान व्हेलें. तुम्ही म्हणतात की आमची लाडली लक्ष्मी आसूं, ग्रहादर आसूं, तो अल्पसंख्याक मतदार पयस वचचो ना. ना, एब्सोल्युटली वचचो ना. लास्ट म्हाका काँग्रेसीन तुमचेर टिका करपाक स्टार्ट केलें ती स्मार्ट सिटी वेल्यान केलें आनी ते मागतात व्हायट पेपर आनी ते सामके फिगरां दीत आसात. इनफॅक्ट तुम्ही कशी रिस्पॉन्ड करतले, कारण प्रचार आताच सुरू जाला. काँग्रेसीचो जो अध्यक्ष, नॅशनल अध्यक्ष आसा, हय, तो डेअरिंग करता सुप्रीम कोर्टाचें नांव घेवन फट मारपाची आनी जेन्ना सुप्रीम कोर्ट चपराक दिता तेन्ना माफी मागपाची. आयज काँग्रेसीची लिडरशीप ही सगळी बेलार भायर सडिल्ली लिडरशीप आसा. म्हणजे पूत, भयण, आवय सगळे तांचे सिनियर लिडर्स. आनी गोंयाकय ती व्हडली परिस्थिती डिफरंट ना. हांगाय आमचो अध्यक्ष तोय बेलार भायर सरिल्लो आसा. पण एक गजाल सांगा, दे आर ह्या रेजिंग सम फटिंगपणाचे सिरियस इश्यूज. व्हाईट पेपर कित्याक जाय तसलो पेपर तुम्ही चेक करा. गव्हर्नमेंटाची कामां आसता, दे आर ओपन डॉक्युमेंट्स. एवरी डॉक्युमेंट इज एक्सेसिबल टू एवरी. यू आर ओपन फॉर एनी स्क्रुटिनी. एब्सोल्युटली. खंयच्याय स्क्रुटिनी, खंयचेंय कितें करा, ट्रूथ हॅव टू कम टू द पीपल. फायनली इट इज पीपल्स मनी. लोकांचो पयसो, इट हॅज टू बी अकाउंटेबिलिटी आसपाक जाय. पयसो लोकांचो हो ज्युडिशियसली स्पेंड करपाक जाय. खंयचीय गोष्ट केल्यार ती गोष्ट चलतली फुडलीं 5-6-7 वर्सां हाजी काळजी घेवन आमी करपाक जाय. नाजाल्यार केली आनी 2 म्हयन्यान मोडली, ताका कांय अर्थ उरना. आनी म्हाका तरी दिसता ते जे आता ओव्हर स्पेंडिंगाचे आरोप करतात ते तुम्ही कसे डिफेंड करतले. एक्झॅक्टली. काँग्रेसीक हें अजून कळूना की कोण कितें करता तो. आनी तांकां कळपाचें ना. तांची मेंटॅलिटीच तशी आसा. तांकां सगळे कडेन करप्शन दिसता, कित्याक ते त्याच हातूंतल्यान तयार जाल्ले आसा. आयज खंयचेय जर आमी कॉन्ट्रॅक्ट एक्झिक्यूट करता जाल्यार तातूंत 5 वर्सांची आमकां डिफेक्ट्स लायबिलिटी पिरियड आनी 5 वर्सांची अप टायम गॅरंटी आमी घेतल्या प्रत्येक प्रकल्पाक. मागीर तो सिव्हील आसूं, नाजाल्यार CCTVचो आसूं, नाजाल्यार अंडरग्रावंड केबलिंग आसूं, नाजाल्यार ट्रान्सफॉर्मर बदलपाचें आसूं, नाजाल्यार सगळे ते स्विच बोर्ड बदलपाचे आसूं. हे सगळ्या प्रकल्पांक 5 ते 7 वर्सांची अप टायम, म्हणजे तो इक्विपमेंट फुडली 7 वर्सां नाजाल्यार 5 वर्सां परफेक्ट 99.999% एफिशियन्सीर काम करतलो, ही गॅरंटी तातूंत आसा. नाजाल्यार हांव काँग्रेसी वेळारचे प्रोजेक्ट हांवें खूब पळयल्या. तुम्ही बेसिकली म्हणतात की ओव्हर स्पेंडिंग, देर इज नो ओव्हर स्पेंडिंग. जो आरोप जाता तांकां पयलीं प्रकल्प वाचपाक कळना. न्ही, तो जो आरोप जाता आणि तातूंतल्यान जे मिसमॅनेजमेंटाचे आरोप करतात, तुम्ही म्हणतात दे हॅव नॉट इवन अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट. लेट देम कम विथ प्रॉपर डॉक्युमेंटेशन. दिस इज अ पब्लिक मनी, दिस इज ओपन फॉर स्क्रुटिनी, दिस इज टोटली ट्रान्सपरंट. तुम्ही म्हणतात की कॉन्क्रीट कितें असलें हाडून दाखयात, नाल्यार आरोप बंद करात. हे पॉलिटिकल शोमॅनशीप आनी कांयच ना. येस, प्लेजर टॉकिंग टू यू. थँक यू.